Honda locals on Wednesday gathered in large numbers to demand suspension of PI Sagar Ikoskar. Locals alleged that PI Sagar Ikoskar allegedly assaulted local representative Suresh Madkar. तो या होंडा पंचायतीचो पयलो सरपंच जावन गेलो. आता तो पंचायत मेंबर म्हणून काम करता आणि कसल्या लफड्यांनी तो म्हाका केन्ना दिसोंक ना. आणि उलयले सुद्दां जाल्यार तो शॉर्ट अशें उलोवपी अशा मनशाक आपयता हांगासर तुम्ही उलोवंक येया म्हणून आनी हांगा ताका जर मारता हे जनावरांची खबर जाली. हांगा जनावरांना आमी पाश्टाले मनीस म्हणपाचे हेतून उरोंक ना लायकेचे. आनी येदो व्हडलो शिकलेलो सवरलेलो हो PI जर अशें कृत्यां करता जाल्यार हेका कितें म्हणपाचें हेचेर सरकारान विचार करपाची गरज आहा. आनी ह्या मनशाक जे कितें हेणी चुकीचें काम केलां ह्या गोश्टीचो ताका धडो मेळोंक जाय. बेगीनच्या बेगीन सरकारान हेचेर एक्शन घेवची एका वरा भितर. आनी हेका कितें आहा तो हेचे खंय चुकलां तें हेका दाखोवन दिवचें आनी हेका सस्पेंड करचो. Looking at the situation, DYSP Gurudas Kaude assured the agitators that he will suspend PI Sagar Ikoskar if found guilty of the assault. 100% त्याची ऍक्शन घेवपाची आम्हाला रिपोर्ट हाडटलो. Then PI Sagar Ikoskar apologized to the villagers for assaulting Suresh Madkar. हांवें जो थापट मारला न्ही हांवें मारला तेजेर थापट ताका लागून हांव सॉरी म्हणटा. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.